ह्या कारणापासून तो पयल्यान पयलें म्हजो भावार्थ हांवें वाडयचो एक पोटी देवान म्हाका सोडलें मोगाच्या भाव भयणीनो मागीर म्हजी जिवीत म्हण जाती बरी आमी मातेवो संवांजेल वाचताना अध्याय 11 आणि 12 मध्ये पळयता थंयसर जेजूची शिकवण स्वीकार करचे मदले आनी जेजूची शिकवण तिरस्कार करचे लोकां मदें वांटे जातात आनी हो सांको वाडत वेता जेजूची शिकवण स्वीकार करचेय वाडून वेतात जेजूक तिरस्कार करचेय वाडून वेतात हे डिविजन वाडून वेताना थंयसर आमी पळयता जेजू तांकां 13व्या अध्यायांत ओपारी मुखांतर उलयता तो हे डिविजन वाडता देखून बरें आनी स्वीकार करचे देवाचें उतर आनी स्वीकार करिनातल्या मदें त्या देखून तो ओपारेन उलयतना तो पळया थंयसर थोड्यो ओपारी सांगता हांव थंयसर पयली ओपार जावन आसा अध्याय 13 ओंपियाची ओपार हांगासर तो बरी माती बी बऱ्या मातयेर पडलें तें मात्र फळ दिवंक लागलें आनी दुसऱ्या मातयेर पडुल्लें मेरेर पडुल्लें कडपी सुवातेर पडुल्लें फळ दिवंक ना म्हणून बरी माती आनी वायट माती तयार नातल्ली माती अशें व्यत्यास दाखयता लोकांक आनी दुसरें थंयसर अध्याय 13 24 to 30 नेराची ओपार दनयान येवन बरें बी ओंपलें ताचें सांगता सांगता वायट बी अशें बरें आनी वायट सांगता आसा ह्या संवसारांत आनी आमच्या जिवितांत तितें आसा म्हूण तो दाखोवंक दिता आनी तिसरें आईची ओपार एका जाळाची ओपार आनी ह्या जाळांत मासली बरी मात्र पडना वायट मासली पडटा संवसारांत तशें आसा म्हणून तो दाखोवन दिता आनी सांगता ह्या खातीर झडती जाताना तशेंच जातलें बऱ्या मदें आनी वायटा मदें थंयसर झडती जाताना कितें जातलें म्हणून बरी मासली विंसून बाटयेनी भरतले वायट मासली भायर उडयतले म्हणून एक दीस हांव एका सयऱ्यांच्या घरा येताना लांकूड कातरतालो तो कोरवंतान आनी कातरतना एकूतलें मेजरमेंट केल्लें बरी कातर नासा हांवें विचारलें कित्या म्हणून हांवें एक नवी शिगडी हाडल्या ताका धाकटे पीसच जायचे एकूतले पीस नासल्यार लांकूड भायर पडटा आनी उजो पेटना म्हणून मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत तशेंच भायर भितर आमी आसूं नजो एकच संपूर्ण तरान देवाक स्वीकार करी जाय ना तर भायरच रावो जाय कित्याक म्हळ्यार हांव हें सांगता अर्दें कुरें कोण आसा 2 बोटींनी पांय दवरचे म्हणटात ती एक बोट तिशीन वेता एक बोट इशीन वेता आनी बुडसो बुडतात आनी दुसऱ्यांक बुडयता त्या देखून आमी तरी एटलिस्ट संपूर्णकायेन देवाच्या परतेन रावो जाय म्हणून जेजू आमकां सांगूंक आशेता आयच्या दिसा त्या देखून संपूर्ण तरान जेजूचे शिकोवण स्वीकार करन आमी ताच्या हातांत समर्पिल्लीं मनशां जाल्यार मात्र देव कितें करूंक जाय तें करतलो म्हणून आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकता आमी देवाच्या हातांत आसा देवान आमकां रचलां त्या देखून आमी चिंतीत जाय हांव एक दादलो जावन कित्याक जल्मलां म्हाका कळीत ना तुमी एक स्त्री जावन कित्याक जल्मल्यात कोणाक कळीत ना पूण तेय आयच्या काळार कित्याक जल्मल्यात जेजूच्या काळार कित्याक न्हय रायांच्या काळार कित्याक न्हय आयच्या काळार आमकां कळीत ना सगळें देवाचें येवजन त्या देखून देवाक कशें जाय तशें देव करूंक आशेतना देव सदांच सोंसणीक राखता त्या देखून ती बरी ओपार दिल्या आयच्या पयल्या वाचपांत जेरोमाया प्रवादीक देव सांगता कुंभाराच्या घरा वच थंय तुका हांव म्हजें उतर दितलो म्हणून तो कुंभाराच्या घरा येताना तो कुंभार थंयसर चक्राचेर आपलें काम करता कितें की आयदन करता आसा मातयेच्या सांगता आपली खाला तो कर नासतना तें तुटोन पडटा माती सहकार करिना आनी माती सहकार करिनातल्या वेळार
परत्याक हट्ट धरले बरे म्हणून मातयेक मोळता आनी परत्याक दुसरें आयदान नवेंच विंगडच आयदान करता. जे कितें करूंक आशिल्लो तें जावंक ना म्हणून दुसऱ्या रितीन त्याच मातयेक रूपीत कर नवें आयदान करता. त्या देखून देव सांगता म्हाका तशें करूंक जायना, म्हज्यान तशें करूंक जाता तुका, पूण हांव तुका सोंसणिकायेन रावतां, कित्याक हांवें म्हज्या शेवटा पासत तुका विंसला म्हणून. देवाच्या शेवटा पासत आमकां विंसलां. त्या देखून सा पेद्रू आपल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 2 वाक्य 9 आनी 10 म्हणटा तुमी रायाळ परजा, देवान विंसलेली परजा, देवाची महिमा परगडचे खातीर विंसलेली परजा म्हणटा. देवाची महिमा परगडचे खातीर आमकां विंसल्यान देखून जे आपोवणें आमकां मेळ्ळां, जावंक पुरो खाजारी, जावंक पुरो लायक जावंक पुरो अहंकारी, जावंक पुरो याजक या रिलिजियस या धार्मीक, खंयच्याय रितीन आमकां देवान जी आपोवणें दिलां त्या आपोवण्या प्रमाणे हांवें देवाची महिमा परगडी जाय आनी ह्या पासत हांवें बरें विंसी जाय. जशें एक मासली पाकतलो जाळांतली बरी मासली विंचता आनी पाड सोडता, तशें म्हज्या जिवितांत सयत हांवें बरें विंसी जाय आनी जसो देव बरो तशें बरें जाय म्हणून आमकां मातेवाचो वांजेल सांगता. मॅथ्यू चॅप्टर 5:48 जशें देव बरो आनी संपूर्ण तशें तुमी बरी जाया. आनी आमच्या जिवितांत पाड आनी वायट आसा म्हणून आमकां जेजू सांगता नेराच्या ओपारी मुखांतर, कित्याक जशें देव म्हाका बरें करूंक सासणाचें सूख दिवंक आशेता तशें म्हज्या जिवितांत सैतानी म्हाका नासाक व्हरूंक आशेता. आनी अशें आसतना हांवें बऱ्या तरान जागृतकायेन म्हजी जिणी सत्रायेन विंसूंक आनी बरो फुडार, बरें जिवीत हेरांक बरें जाता तसलें आनी म्हज्या जिविताक संतोश हाडटा तसलें करूंक हांवें प्रयत्न करी जाय. ह्या कारणा पासत पयल्यान पयलें म्हजो भावार्थ हांवें वाडय जाय. देवाची पदवी म्हज्या जिवितांत, देवाची राजवटकाय हांवें स्विकार करी जाय. आनी ह्याच कारणा पासत जेजून तांकां ती ओपार सांगली, आईची ओपार. जशें एक जाळांतली मासली विंसून बरी मासली बाटयेनी भरतात, तशें देवदूत येतले आनी कितें जातलें थंयसर बऱ्यांक वायट मनशां तावन वेगळे करतले आनी वेगळ्या मनशांक सोडटले म्हणून. म्हळ्यार एबांडनमेंट बाय गॉड म्हणून. म्हळ्यार देवूच म्हाका सोडटा. एक पटी देवान म्हाका सोडलें मोगाच्या भाव भयणीनो, मागीर म्हजी जिवीत म्हण जाती बरी. ह्या कारणा पासत हांवें सदांच म्हजी जिणी नवी करूंक प्रयत्न करी जाय. आनी सांग पॉल त्या देखून सांगता तुमची मोना बदलून नवी करून तुमच्या जिणयेचें रुपांतर करा. फातकी जिणी आमी बदली जाय. त्या देखून प्राजीत कुमसाराचो सक्रामेंत घेवन दिसान दीस म्हज्या जिणयेचो विमर्श कर हांवें देवाच्या राज्यांत रिगोवंक प्रयत्न करी जाय. देव सोंसणीक देव केदाळाच आमकां नाश करिना, तो बाचाव करूंकूच आशेता. त्या देखून ताणें आपल्या एकल्याच पुताक धाडलो संवसाराचें नाश करूंक न्हय, बागार बाचावी करूंक म्हणून. जुवंचो वांजेल अध्याय 3:17 आमकां सांगता. संवसाराचें नाश करूंक ताणें धाडूंक ना, आमकां सोडूंक ताणें धाडूंक ना. बागार आमकां बाटयांनी भरून सर्गींच्या राजाक एक कोटोवंकूच आपयलां, आमकां आपोवणें दिलां. तर आमी दिसान दीस आमच्या जिवितांत बरें विंसूंक आनी देवाच्या राज्याक कितें गरजेचें ती शिकोवन समजोवन त्या शिकोवणे प्रमाणे आमी चलोवंक प्रयत्न करी जाय. त्या देखून जेजू सांगता हें सगळें तुमकां समजलें मू जर आमी देवाचें योजन समजतो आमच्या जिवितांत. तर म्हज्यात भावाक, म्हज्यात भयणीक वाट कित्याक दिना हांव? म्हज्यात भावा कडेन, म्हज्यात भयणी कडेन जाग्या खातीर कित्याक झगडें? म्हज्यात आवयक, म्हज्यात बापायक हांव कित्याक पळयना? तांणी सगळें दिलां मू म्हाका, शिकप सगळें दिलां मू, तांणी बरेंत केलां मू, कश्ट काडन हांव कित्याक पळयना? म्हज्याच आवय बापाय सांगता हांव कित्याक उलयना? त्या देखून आज म्हणी हांव बरें विंचतां. आज म्हणी जसो म्हजो देव म्हाका बक्षून म्हज्या सांगता सदांच
म्हाका बरें करूंक आशेता, म्हाका नवें रूप दिवंक आशेता. जशें कुंभार त्या मातयेक नवें रूप दिता तशें म्हाकाय नवें रूप दिवंक तो आशेताना हांव कित्या फाटीं सरतां. हे सगळें आमचें अंतस्करण विमर्शो करया आनी देवा लागीं आमी काकूळत मागया आनी देवाची कृपाय ह्या मिसाच्या बलिदानान मागून जशें जेजू येवकरिस्तान आमकां मोडून दिता, आमकां बाचाव करचे बसत, आमकां जिवीत दिवचें बसत, तर आमी एकामेका बसत मोडूंक एकामेकाक जिवीत दिवंक बरें विसया. आमेन.